येरादारी कायदो मोडपी लोकांचो आंकडो दिसान दीस वाडटा। जानेर ते सप्टेंबर 2024 मजगती येरादारी नेम मोडपी 6,980 जाणांची लायसनां निलंबित केल्या। येरादारी खात्यान डाटा दिला तो असो। ट्रॅफिक सिग्नलां मोडपी 414 जाण, 321 जाणांची लायसनां सस्पेंड केल्या। ओव्हर स्पीडीन गाडये चलोवपी 2,325 जाण, 762 जाणांची लायसनां सस्पेंड केल्यात। ओव्हरलोडिंगाचे एकूय प्रकरण ना। म्हाल गाडयेन लोकांक व्हरतले 81 जाणांचेर कारवाई, तातूंतल्या 49 लोकांची लायसनां निलंबित केल्या। गाडी चलयतना मोबायल वापरतल्या 536 जाणांचेर कारवाई केला, तातूंतले 378 जाणांची लायसनां निलंबित केल्या। ट्रक किंवा सोरो पिवन गाडी चलयतले 576 जाणांचेर कारवाई केल्या, 415 जाणांची लायसनां निलंबित केल्या। हेल्मेट घालचे पयलीं गाडी चलयतल्यांचो आंकडो चड, 6,903 जाणांचेर कारवाई केला, तातूंतले 4,892 जाणांची लायसनां निलंबित केल्या। एक्सिडंट आनी रॅश ड्रायव्हिंग करतल्या 14 जाणांचेर कारवाई केल्या, तातूंतल्या 12 जाणांची लायसनां निलंबित केल्या। सीट बेल्ट घालचे पयलीं गाडी चलयतल्यांचेर 4 जाणांचेर कारवाई करून 4 जाणांची लायसनां निलंबित केल्या। मोटरसायकलीर ट्रिपल सीट बसयतले 186 जाणांचेर कारवाई केल्या, तातूंतले 138 जाणांची लायसनां निलंबित केल्या। अशें मेळून वट्ट 11,039 जाणांचेर कारवाई केल्या, तातूंतले 6,980 जाणांची लायसनां आतां मेरेन निलंबित केल्या। मजगती पुलिसे कडेन आनीक 30,000 कायदो मोडपी लोकांची वळेरी आसा म्हूण सध्या म्हायती मेळटा। रोडंटा खातीर ओंकार फळारी।